साद्या काळाचो 27वा आयतार जराल प्रस्तावन. आज सगळी इगर्ज माता साद्या काळाच्या 27व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपां आमकां जिवो भावार्थ म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. जिवाळ भावार्थ आमच्या दिसा दीस पडट्या जिविताक म्हत्वाचो. भावार्थ आमचे थंय धैर्य उपजयता आनी आमचें जिवीत शेगुणीवंत करता आनी आमच्या भावार्थाच्या सोदनेक अर्थ दिता. भावार्थ क्रिस्तांव जिणेची बुनयाद. पवित्र स्नाना वरवीं भावार्थाचें बी आमच्या काळजांनी घाला. आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी आमी भावार्थी म्हूण दाखोवंक जाय. आमचे जिणयेंत आमी गरजे आकांतांत आनी कश्टां संकश्टांनी सांपडल्या वेळार संवसारांतल्या हेर संगतींचेर आनी मनशांचेर आमची पातळणी दवरिनासतना देवाचेर मात्र भावार दवरूंक आयची देवस्तुती कुमक करता. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी भावार्थाच्या देण्या पासून आमी मागया. तशेंच भावार्थान सदांच आमी थीर रावंक कृपा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादय मागया. पयले वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप हबक्कूक प्रवादीच्या पुस्तकांतलें जावन आसा. हबक्कूक प्रवादी सुमार क्रिस्तपूर्व 600व्या वर्सा जियेल्लो. ताच्या काळार इस्रायल परजेक बॅबिलोनाच्या लोकांतावन दगदवणी लाभली. असल्या वेळार हबक्कूक प्रवादी देवाक बोब मारता. सर्वेस्पर देव कशें ताका दर्शन दिता आनी ताचो भावार थीर करता म्हळें उतर आमकां परगडता. तर तें आतां आमी चित दिवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत देवान पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमचे ताब्यान दिल्लें सताचें मोलादीक दिर्वें सांबाळून व्हरूंक आमकां उलो दिता. आनी हें मोलादीक दिर्वें जावन आसा आमचो भावार्थ. तर आमच्या भावार्थाक साक्ष दिवंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेन जेजू आमकां आमच्या भावार्थाची वरवणी करूंक उलो दिता. पवित्र स्नान स्विकार करच्या वरवीं आमी हर एकलो क्रिस्तांव भावार्थी. पूण आमच्या भावार्थांत आमी कितले थीर आसा म्हणलें सवाल आमी जण एकल्यान विचारूंक जाय. तर भावार्था विशयान जोगती समजणी दिवची ही सुवार्ता आतां आमी चित दिवन आयकुया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मोणयाऱ्यांक तांच्या भावार्थान थीर कर. सुवार्ते पासून तांचेर येवच्या आडकळेंचेर धैर्यान खांद मारूंक आनी क्रिस्ताक आनी ताच्या पवित्र सभेक सदां विस्वासी रावंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी तुजेर पातयेवन लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थीपणी वावर करिशी तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, जिणेंत निराशी जाल्ल्यांक, पिडेंत वळवळतल्यांक, मानसीक हिंसा भोगच्यांक आमी कुमकेचो हात दिवन तांच्या जिवितांत बरवसो पांकोवन तांचें जिवीत रुपांतर करिशें आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. चवथें कामा पासून. कनवळ्या बापा, आज आमच्या देशांत सबार शिकप करून काम नासतना बेकार आसात. तांचेर तुजे दयाळ दीस घाल. तांच्या शिकपाक सहज जाल्लें बरें काम तांकां फावो करून तांचो फुडार बांदूंक हाडूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून. विस्वासी बापा, आमच्या फिरगजीच्या सर कुटुंबांक भावार्थान थीर कर. तुज्या उतरान प्रेरीत जावन भावार्थाच्या आचरणान संपूर्ण जावन देखीवंत क्रिस्ती जिणे मुखांत्र क्रिस्ती भावार्थाक साक्ष दिवंक आमकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता.